आमी आख्या दोंगरार येयल्ले आसात. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आख्याचो दोंगर कातरप चालू आसा. हांगासर 15 वर्सां आदी एकूय घर नासलें, पूण आतां 350 सुमार घरां जाल्लीं. हांगासर दोंगर कातरून कातरून घरां बांदल्यात. आनी आतां फुडें तुमी पळयतात हांगासर एक चर पडलेलो आसा. हो चर पडला आनी ही आसा त्या घरांक पासून धोको जाल्लो आहा. ही घरां कोसोवंक शकतात. आतां फाटले 7-8 म्हयने आमी बोब मारीत आहा. आमी चिंतताले आतां तरी हें दोंगर कातरप बंद जातलें, पूण हे लज नासलें. दोंगर बंद करपाक कातरप बंद करप रेडी ना. हे आतां आयज पयलीं आमी परत हांगासर तेंच्यांनी दोंगर कातरप सुरवात केलें. आयज जे दोंगर कातरप चालू जाल्लेलें आसलें तें आमी बंद केल्लेलें आसा. आमी पंचायतीच्या सरपंचाक आपयला, सेक्रेटरी येयल्लो आसा आनी पुलिसूय येयल्लेले आसा. तांच्यांनी योग्य ती कारवाई करची अशी आमी तेंचे कडेन विनंती करता, रिक्वेस्ट करता. कितें तरी करून असले दोंगर कातरप जावंक फावना. हे निसर्गाच्या विरुद्ध आसा, मानवतेच्या विरुद्ध आसा आनी लोकांच्या इच्छेच्या विरुद्ध सुद्दां आसा.